गोयच्या हायस्कुलांतल्या 5000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाचे कॉन्त्रात बंगळुरूच्या अक्षय पात्रा फाउंडेशनाक मेळ्ळो। शिक्षण खात्यान स्पष्ट केले। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता ते प्रमाण गोय सरकारान फायल क्लियर केल्या। टेंडर प्रक्रियेत निमाण्या पावण्यार अक्षय पात्रा आनी स्त्री शक्ती मदीं रेस आशिल्ली। अक्षय पात्रान बीड जिखली। सध्या अक्षय पात्रा 14 राज्यांतल्या वट्ट 5 कोटी भुरग्यांक मिड डे मील दिता। अक्षय पात्राच्या मिड डे मीलाचो सप्तकी मेनू असो आसतलो। बटाट भाजी आणि चपाती, मिक्स भाजी इडली, मुगाची पातळ भाजी आणि चपाती, मिक्स भाजीचो पुलाव, छोले चपाती, वाटाणा भाजी आणि चपाती, कुर्मा भाजी आणि चपाती। सरकारान मिड डे मीलाक मुळावे शाळेक भुरग्यां फाटल्यान 8 रुपया जाल्यार हायस्कुलांत भुरग्यां फाटल्यान 10 रुपया अशी वाड केल्या। मिड डे मीलाच्या टेंडरा खातीर 5 जाणांनी अर्ज केल्लो। निमाणे रावणात अक्षय पात्रा आणि स्त्री शक्ती मदीं रेस आशिल्ली। बीड जिखल्या उपरांत अक्षय पात्रा गोंयांतली आपली सर्व्हिस काणकोण तालुक्या सावन बेगीनूच सुरू करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।